सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो म्हणली उतरां आयचे सुवार्थेचें केंद्र कशें आसात. सुवार्थेची काणी जेजूचीच जिणी. सुवार्थेक साक्ष म्हणटना जेजूचेच जिणयेक साक्ष दिवची. जेजूक निराकरणी, अपमान, दगदनी, कश्ट मरण सोसूंक मेळ्ळें म्हणून पाटलाव्यांनी विसरूं नये. असल्यास अंत्याक जेजू आपल्या शिसांक तयार करता. पूण धवळ कितें जाप दिवची ह्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमचे मतीन निर्धार करा म्हणटना जेजूची उतरां आपल्या पाटलाव्यांच्या बळाच्या गी स्वसंरक्षणा दिशेन तांचे तयारेच्या की वर्ते सत्य काल ती आसात म्हणून जेजू सांगून दिता. हांवूच तुमकां अचली वाच्या सक्त आनी जाणवाय दितलो ही उतरां ही सकत खंयची ते स्पश्ट करतात. जेन्ना पाटलाव्यांक दगदनी जेजूची पाटलावदारां म्हणले खातीर येता तेन्ना तांकां सर्वय रितीन संरक्षण करूंक तांचो सोमींस तांचे संगी आसा म्हणून सुवार्ता कळीत करता. क्रिस्त पाटलाव्यांक मेळचें विरोधपण, विशेष करून आपल्याच मनशां तावन मेळचें विरोधपण निरासपणाक वाट न्हय, बगार जेजूक साक्ष जावंक वाट जाता. जेजून तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना म्हणटना ही उतरां पाटलाव्यांचें जिवीत सोमयाचे हाती आसा म्हणून सुचयतात. दगदनी विरोधपणांत न्हय निरासपणां सावळी, बगार साक्ष दिवपाचो अवकाश मात्र जेजू पळयता आनी आमकां पळोवंक शिकयता.